शेतकार आणि शिव. एक वर्सा एका रानांत एक उग्र शिव रावतालो. एक दीस हरणाच्या फाटोफाट वतना तो वाट चुकलो. शिव वाट चुकून गांवा भायल्या शेतांत भितर सरलो. शेतकार शेतांत उबो आशिल्लो. शेतांत भितर सरपी शिव धरचो अशें शेतकाराक दिसलें. हो विचार ताच्या मनांत येतकच ताणें शेताच्या कुशीचो दरवट बंद केलो. शेतकार ताका आतां धरतलो हें जाणून शिवान शेतकाराच्या मेंढराक मारून उडयलो. मेंढराची शिकार सोंपता म्हणसर शिवान बैलाचेर हल्लो केलो. हें पळोवन शेतकाराक खूब भंय दिसलो. ताणें रोखडेंच दार उगडलें. शिव रोखडोच पळून गेलो आनी शेत, मेंढरां आनी बैलाचें लुकसाण पळोवन शेतकार मोठ्यान रडपाक लागलो. इतलो वेळ घरांत उबी रावन सगळें पळोवपी शेतकाराची बायल मुखार आयली. तिणें म्हणलें, "तुमी स्वता इतले भियेल्ले आसतना शिव धरपाचो विचार कसो केलो? आनी पयसुल्ल्यान शिवाची गरड आयकून लेगीत तूं थरथरता? अशा भिजुडान अशी कृत्यां करपाचो विचार लेगीत करचो न्हय." अशें म्हणटा तें आयकून शेतकार परत कामाक लागलो. देख, अती थंय माती.